गोंयचो फामाद आर्किटेक्चर साई प्रसाद नायकान इको फ्रेंडली फार्म करपाची मोख दवरल्या. उदकांतल्या गाळाचो वापर करून ताणें 75 लाख कॉस्टिंग आशिल्लें फेन्सिंग फक्त 15 लाखांत केलें. हेर वेस्टाचो वापर करून तातूंतल्यान कितें करूं येता ताचेर ताचे वेगवेगळे प्रयोग चल्ल्यात. ताणें इको फ्रेंडली विटाय करपाक सुरवात केल्यात. आता खड्डे मारले, हे सगळी रॉकी एरियान आंबे लावले. खड्डो मारलो बरो 2 मीटर खोल 2 बाय 2 आनी इतले हजारभर खड्डे आनी हाका इतले झाडांक बेजल डोस घालपाक जाय. फार्म यार्ड मॅन्युअर घाले येता म्हणजे पानां बिनां. एक फार्मर जाचे कडेन इवन ल्हान जागा आसा तो इंटेलिजंट फार्मींग करूं शकता. ड्रीप सिस्टम घाल, तरेची झाडां. आतां एक तुमचे कडेन जर 100 झाडां लावपाची जागा आसा सारकी स्पेसिंगाचेर 10 बाय 10च्या. फ्रेश वॉटर आसता, डायरेक्ट गार्डनान तुमी झाडांक उदक घाले येता, वास नासता, तातूंत कांय हार्मफूल हें नासता बॅक्टेरिया बी. क्लीन वॉटर आउटपूट येता ताका. सो आमी हो सोकपीट केला कित्याक हांगा सगळें खडप आसा. आमी त्या ड्रेन सिस्टमाकूय एटॅच करूंक शकना कित्याक फिल्टर जाय ड्रेन सिस्टमाक. आमी ही मातयेन त्याच मातयेन बांदल्या, हातूंत सगळ्याक बांबू घालया आनी 1 फुटाची वणट आसा. 5 मीटर बाय 10 मिटराची आमी हाजी इरिगेशन टँक म्हणून बांदिल्ली. सवाय पडटालो पयलीं एका टायमार. जर तुवें आतां बिचोले सायडीक बांदतले केल्यार खण लागीं पडटाली जाल्यार, पूण तें इलिगल मायनींग जातालें खणीचें आनी तें बंद केलां. आनी करूंकूय जाय कित्याक सांगलें नॅचरल रिसोर्स. पयलींच गोंयाची एरिया कितली आसा, तातूंत जर सगळें खणून काडलें जाल्यार फक्त खड्डो उरतलो फाल्यां. पूण गोंयकार घर बांदतात एक म्हणजे तांकां घर सदांच थंड उरतलें. आनी हेल्थाक बिल्थाक माल बीन ते फ्लायश काळी पळय विटो येता तेजी फ्लायश जो आसता तो हेल्थाक वायट. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.